I announced that I'm a Punjabi Pathan. Just imagine. Oh no, आणि एक फ्रेश कॉन्ट्रोवर्सी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर फ्रान्सिस डिसोजाची. पण खरेच फ्रान्सिस डिसोजान अशें म्हटलां ते नकळतपणे म्हटलां काय रियली हा ही पर्रीकराचो घट फ्रेंड अशी तेजी ख्याती आसा. अत्यंत विश्वासू मनीस अशें तेका म्हणटा पर्रीकराचो. हे तो जाणा आसतना अशी कॉन्ट्रोवर्सी जातली म्हणून जाणा आसतना तरी तो अशें उलयता. डू यू बिलीव? आमकां विश्वास बसना. आमकां विश्वास बसना. येड़ा बन के पेड़ा खिला रहा क्या? डेप्यूटी सीएम बोले तो ओके. आयरिश रॉड्रिगीस आणि चर्चिल आलेमाव दोघांचो एकूच क्लेम असा सध्या. आणि कोणाचे उलयला पारीकारू काँग्रेस उलयला कित्याक ते खबर आहा काँग्रेस थर्ड पोजिशनार गेलो म्हणून फकत चर्चिलाचे उलयता. फकत चर्चिलाचे उलयता ते खबर आहा चर्चिल जिखून गेलो म्हणून. आय एम रियली सरप्राइज्ड that every session Manohar Parrikar takes hours and hours speaking about me. मित्रांनो, सीएमच्या बजेटीचेर आमी दोन मानेस्तांक विश्लेषण करपाक स्टुडियोन आपयले. एक काँग्रेस पक्षाचो एमएलए आणि दुसरो रुलिंग पार्टीचो एमएलए. पण रुलिंग पार्टीचो एमएलए जो आसलो तेणे आमचे ब्रेक आवाराचे सारखे कुडके केले, म्हणजे लिटरली ब्रेक केले. सत्तेची हवा तकलेन शिरलेल्या आमदाराक जर बजेटीचेर डिस्कशन करपाक आफयत जाल्यार कितें जावं शकता. दोन लिडर आसा म्हजे बरोबर आतां स्टुडियो भितर ज्या दोगी जाणांनी बजेटाचो अभ्यास केला आनी जे बजेटाचेर सामके अभ्यास करून उलोवपाक शकतात अशें पयले ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे फुडारी आनी आमदार विश्वजीत राणे. स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात ना राव प्रमोद एक मिनिट. तेका एक वेळ लोक विसरले आसतले तो कोण आसलो. म्हणजे आतां म्हाका लोक वळखतात सगळे कित्याक सरकार आमचें आसा आतां. सो हांव म्हाका इंट्रोड्यूस करता. नमस्कार. एकूच गजाल बरी दिसता की यंग एमएलएस आनी तुमी तर मिनिस्टर आशिल्ले जेन्ना प्रमोद तुका मातसो हांगा ब्रेक करता. तेका मदीं म्हाका दिसता फूल प्रोग्रामान तुवें मदीं तेका याद करून दिवपाची खूब गरज आसा की सरकार आतां आमचें आसा आनी तो आतां पावरान ना, तो मिनिस्टर ना, सत्ता तेंचे कडेन ना आतां. हे तुवें याद करून दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. मदीं 5-5 मिनटांनी तेका याद करून दिवपाक जाय तुवें. I was reading yesterday because of certain issues. I was just hearing. Me hearing काय reading? Be clear. कित्याक हांगा सिरियस डिस्कशन चल्ला. We are very serious people here. You look at this annual statement. I don't know. My colleague has read the annual statement. दाखय. तो न्ही कसलो अरे तो बूक खंय तरी पळयला हांवें. भाई तो बूक सदांच घेवन भोंवत आसता. एक दीस हांवें विचारलें हे न्ही कसले मॅगझीन काय म्हणून. फोटो ना, आर्टिकल ना, काय ना, कलर ना. साण्ण करून फाटच्यान एक कानपड्यार पडले. पयल्या भाईन कानपड्यार पडले. मागीर कळ्ळें बजेट एट ग्लान्स म्हणून तो पळयला खंय तरी तो. इट इज व्हेरी इलॉजिकल आनी अनरियलिस्टीक. कितें इलॉजिकल आनी अनरियलिस्टीक? हांवें बजेट एट ग्लान्स वाचूंक ना तें काय हांव मदीं तुमकां ब्रेक करता तें. पळय ब्रेक आवर म्हणजे मदीं ब्रेक करप. हेकाच ब्रेक आवर म्हणटा. रायट न्ही प्रमोद? हो एक्चुअली कॉन्सेप्ट न्ही आमचो. मागीर तशें ह्यो सगळ्यो मायन्यूट गजाली घेवन बसपाचें ना डिस्कशनान. Give me the. You cannot say minute. What is the actual? I can say this. कारण सरकार आमचें आसा आतां. I can say minute and all. प्रमोद व्हॉट इज दिस? हांव वचूं काय कंटिन्यू करता तूं? वी आर कंटिन्यूइंग. हांव वचूं कंटिन्यू करता? You can continue. असले डिस्कशन्स आणि असले पॅनलिस्ट म्हाका खूब आवडटा. आय लायक सच टायप ऑफ डिस्कशन. कारण सरकार आमचें आसा. तुमचे आरोप जाता तो म्हळ्यार तुमी एका हातान दितात आनी दुसऱ्या हातान काडून घेतात. फायनान्शियल मॅनेजमेंटाचो बेजीक रूल कितें? तूं एका हातीन दिता जाल्यार दुसऱ्या हातीन तुवें घेवपाक जाय. एक पाव किलो तूं कोणाकूय तांदूळ दिता जाल्यार दुसऱ्या हातीन तूं पयशे घेता. तूं जर दीत रावलो आनी घेत रावना जाल्यार कितें जातलें? हांव काबार जातलो. इट इज अ बेजीक रूल. सारकें न्ही? Is it 5%? Is it 10%? Is it 15%? Is it 20%? हो म्हाजो घोर अपमान अशें हांव समजता. कित्याक ऑन एअर तो डायरेक्ट 10%, 20% बी म्हणटा पळय. ना, ही हॅज टू एपोलोजायज. हे कारण सरकार आमचें आसा आतां. सो ही हॅज टू एपोलोजायज. आनी 10% बी आयकूं शकता. 20% म्हणजे खूबच जालें न्ही. 20% कोण घेना. 10% बी हांव ओके आयकून घेता. 10-11 मिलियन%. 10% म्हणटा पळय तो एक स्टँडर्ड आंकडो आसा. 20% कोण घेना. ही हॅज टू. हो आरोप तुम्ही कसे डिफेंड करतले? न्ही डिफेंड करपाक आय एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल. आमी फुटबॉल खेळपाक हिंगा डिफेंड करपाक न्ही. आनी आमचे चीफ मिनिस्टरान आमकां सरळ सांगला की बी ट्रान्सपरंट. हे सरकार ट्रान्सपरन्सीन बिलीव करता. सो ट्रान्सपरन्सी आमी मेंटेन करता.
दॅट्स वाय वी लव बिकिनीज न्ही. म्हणजे ट्रान्सपरंट आसा हांव 10% घेता, हांव 7%य घेता, लास्ट हांव 11% घेता, तेजे वयर घेना. दिस इज हाव वी आर मेंटेनिंग ट्रान्सपरन्सी. वी आर व्हेरी ट्रान्सपरंट. वी सपोर्ट बिकिनी. I want my colleague to go through, if he has seen the budget at a glance, go through how the rupee comes and how the rupee goes. आवय त्या खातीर बजेट एट ग्लान्स बी कित्याक पळोवपा जाय. इट्स व्हेरी सिंपल. रुपी कम्स ऑन फर्स्ट and next remaining 29 days it goes and goes. Simple. Budget at glance. I think my colleague is not reading the Economic Times on a regular basis. No. हो मुद्दो हांगासर ना. प्रमोद, you know very well, I am metric pass second attempt. तुम्ही डिबेटी पयलीं म्हाका सांगपाक जाय आसलें न्ही की बाबा हे मॅगझीन वाचून या, हो बूक वाचून या, हो पेपर वाचून या, हे आर्टिकल वाचून या. हांव आपलो सरळ आयला न्ही. नेक्स्ट क्वेश्चन विचारना हांव चल्लो कित्याक सरकार आमचें आसा. नेक्स्ट क्वेश्चन. पूण हांव एक उल्लेख करता, जेन्ना आमी चर्चा करता, आय वूड लायक हिम जस्ट टू अंडरस्टँड दॅट आय एम जस्ट टॉकिंग रिस्ट्रिक्टिव्ह टू द बजेट सब्जेक्ट अँड वॉट इज बीन डिस्कस्ड. हांवूय तेच करपाक येयला हांगा. प्रमोद, आय डोंट लायक दीस. हांव पयलींच सांगता. तुम्ही जाय ते करू शकता, सरकार तुमचो आसा. बस हेच याद दवरा. फक्त हेच याद दवरा आणि उदरगतीची गंगा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तुमच्या मतदारसंघात व्हावत रावतली. कारण सरकार आमचे आसा. दुसरी गजाल, आरबीआयची ज्यो गायडलायन्स आसात, ज्यो फिस्कल डिसिप्लिनाची गायडलायन्स आसात, त्यो जर पळयल्यो, काल मुख्यमंत्र्यान क्लेम केलें की फक्त 20% आमकां हें दाखयता म्हणून. पळय, पर्संटेजीचे तुका विचारपाक जाल्यार सुदिनाक विचारतो घेना. आय टोटली डिसअग्री. भाई विल बी व्हेरी हॅप्पी. ह्या स्टेटमेंटाचेर ते भाई खूब खुश जातलो. प्रमोद, मातशें टायम जाय दिलो म्हाका. मातशें टायम जाय दिलो म्हणटा. फास्ट. एक मुख्यमंत्री जेन्ना उबो रावता थंय रिप्लाय करपाक बजेटाचेर, जाल्यार डेफिनेटली ताजी प्रायमरी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ती म्हळ्यार लोकांक आश्वस्त करप की बाबा खंयचोच मुख्यमंत्री उबो रावन स्टेटीची परिस्थिती वायट आसा, आमी खंय तरी बिकेक लागल्यात असली भाशा उलोवपाचो ना. ही हॅज टू प्रेजेंट अ ब्रेव फेस अँड ही हॅज टू प्रेजेंट अ ब्रेव फ्रंट. एट द सेम टायम जो तांणी मुद्दो काडलो, ही हॅज टू गिव अ व्हेरी कॉन्क्रीट आनी प्रॅक्टिकल रोड मॅप टू अचीव हीस टार्गेट. देयर इज नो रोड मॅप. तुमकां दिसता की ह्या हातूंत भितर परिस्थिती भितर एक ब्रेव फ्रंट प्रेजेंट केल्या, आश्वस्त केला लोकांक आनी सांगला की आपूण चड वाडोवपाना लायटीचेर, चड वाडोवपाना उदकाचेर, पेट्रोलाचेर 2 रुपये वाडयता, सो सद्या मातशी कळ सोंसा म्हणून. बट एक्चुअली जेन्ना फायनान्शियल इयर सोंपतलें तेन्ना ते ब्रेव फ्रेस परत तुमकां घेवप खूब कुस्तार वतलें. एक हांव मातसो एकूच हांव सांगूंक सोदता. कितल्या फावटी एक करून. आनी प्रमोद, एक रे प्रश्न काय ट्रेन रे, अरे कितें मातशें तरी स्टेशन नाका कितें का. मागीर हें जें ब्रेव फेस आसा तें मार्च मेरेन तशेंच सांबाळप शक्य जातलें काय कितें? मार्च मेरेन आतां कितें? ऑगस्ट, बरें, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, 7 महिने. आतां पळय, म्हाजे कडेन आतां पयशे आहा न्ही, म्हाजे कडेन आसा 1000 भर आसा बोल्सान. तसोच सगळ्यां कडेन आसतात न्हू पयशे आसताच. 25-26 म्हटल्यार आसतात आनी 1 तारखेकूय आसता. कळ्ळें न्हू तुमकां हांव कितें म्हणटा तें? कित्याक तुमकां कळपाक जाय हांव कितें म्हणटा तें, कित्याक सरकार आमचें आसा. सदांच म्हणटा कोंकणीन एक म्हणा की पयशांची खंय सोंग घेवपा जायना. फाल्यां हें जें सोंग आसा तें खरेंच आमी बरे भशेन तें वठयलां काय आमी एक्सपोज जाल्यात हें मार्चाक कळटलें. तुमी गोंयकारांक इतली तरी आश्वासन दितात की जाता तितली बरी जरी वठयली ना तरी सामकेंच एक्सपोज जावचें ना म्हणून. कितें म्हणटालो? हे बजेट एक्सपेंडिचर. प्रमोद, हांव येता मातसो. आमगेर मरे कोण येयल्या. आत्तां बायलेचो फोन येयलो. कोण येयल्या आमगे मातसो, तांकां अटेंड करता. तुमचें चालू दवरा, तुमचें बंद करूं नाका. तुमचें चालू दवरा. बजेट पयशे सगळे सारके वेवस्थीत करा आनी सगळ्यांक पावया. मातसो वयता हांव, कित्याक म्हाका असो म्हाका वचपाक मेळटा असो, कारण सरकार आमचें आसा. Just imagine. मित्रांनो, फाटी मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकर स्टेजीचेर उलयतना इतलो आडखलो. पयलीं म्हाका दिसलें बिकिनीचेर बी उलयता काय, मागीर कळ्ळें मिनिस्टर गुरू शिष्य परंपरेचेर उलयता. आमी केन्नाच पळयना तो गुरू कर्नाटकाचो किंवा शिष्य गोंयचो किंवा गुरू महाराष्ट्राचो शिष्य गोंयचो आसात किंवा शिष्य गुरू गोंयकार आसलो जाल्यार तो शिष्य महाराष्ट्रीयन आहा.
गुरु शिष्य शिष्य गुरु शिष्य गुरु गुरु महाराष्ट्र शिष्य परंपरा पुणे नाशिक शिर्डी पुणे नाशिक गुरु शिष्य कर्नाटक जर एखाद्या घरान संगीताची जर परंपरा आसा तर निश्चितूच त्या घरान जो भुरगो जल्माक येतलो पळय ह्या भुरग्याचे आवयच्या पोटानूय आसतना ते स्वर कानान पडटा आनी जल्म जाल्या नंतरूय त्या संगीताचे स्वर त्याच्या कानार पडल्या कारणान हो भुरगो जेन्ना जल्म घेता तेन्ना पासून ह्या वातावरणान तयार जाता. भुरगो जन्म कसले वरण कितें जन्म भुरगो वरण कसले वातावरण कितें वरण प्लीज समबडी शूट मी. Just imagine. मित्रांनो घेऊया एक बारीक सविसव. Just imagine.